हाऊसान रिक्वेस्ट केली की आमच्या टॅक्सीकार भाव आहात तेंचेर अन्याय जावंक जायना, कित्याक गेले आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कमीत कमी 600 टॅक्सीकार आहात आनी ताका लागून एप बेज म्हणटात ती करची, तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन करची आनी गव्हर्मेंटान एक एप काडपाचो, पूण तो तांकां घेवन वांगडा घेवन तेंच्यांनी ह्यो फुडें व्हरपाचो. पूण तेंचे ओपोज आहा एप बेस्ड टॅक्सी. म्हाका तरी अजून पर्यंत कोणी टॅक्सीकारान सांगना एप ते अपोज करतात, ओला उबर बीन हेंकां अपोज करतात. आयज जर फुडें वचपाक जाय आमकां टुरिजम सेक्टरान जाल्यार एप ह्यो कंपल्सरी जावपूच जाय आनी एप जर कंपल्सरी ना पूण हेचेर अन्याय जावंक जायना, कित्याक पिढ्यान पिढी धंदो करीत येयलेले आसात आनी खंय ना खंय अन्याय जाता तेंचेर. कित्याक खुबश्या लोकां कडेन एक टॅक्सी आसता ते ईडीसीचे लोन घेतात आनी गेले 2 वर्सां कोविडा खातीर तेंचो धंदोय गेल्लो आहा, इन्स्टॉलमेंट फारीक करपाक येना तांकां. आनी जर सरकार आयज फुडें सरता एप बेस जाल्यार तांकां घेवन आयज IT डिपार्टमेंट बऱ्यापैकी काम करता. हे आतां गोवा मायल्स हे GDDCन इंट्रोड्यूस केल्या, टुरिजमान इंट्रोड्यूस केला. तशेंच कितें तरी टुरिजम डिपार्टमेंटान आयज एप तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन वांगडा घेवन टॅक्सीकार भावांक वांगडा घेवन ह्यो एप तयार करपाची गरज. गोवा माइल्स आतां जर एप बेज नाका म्हणटा जाल्यार तेंच्यांनी सांगलां जाल्यार सरकार फुडें वयतलो, कोण ना कोण येतले एप घेवन. सो ताका लागून तेंचो धंदो तेंच्यांनी सांबाळपा खातीर खंय ना खंय तेंच्यांनी स्टेप घेवचो पडटलो असो दिसता. एप बेज करपाचे पूण आपले विचार मांडपाचे. जीत म्हाका सांगपा फाटल्या फावटी गोवा मायल्स हाडलो तो चल्लो ना, कोण ताका आमचे गोंयकार टॅक्सीवाले गेले ना. पूण आतां जर दुसरो एप हाडलो आनी तो सक्सेसफूल जातलो. दुसरो एप हाडपाक सांगना ना, हांव म्हणटा तांकां तुमी सगळे टॅक्सीकार एकठांय जावन तुमी तुमचो एप तयार करा. तुजे गव्हर्मेंटाक कॉन्फिडन्सान गव्हर्मेंटाक विश्वासान घेवन एक एप तयार करा जेणे करून तुमकां तुमचेर खंय अन्याय जावचो ना. इतलेंच म्हाजें